उदकाचो घोट ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना आमी उदकाक रडटा अशे. कांयसुआ शापोराच्या थळाव्यांनी उदका पुरवण ऑफिसा भायर बुधवारा मोर्चा काडलो. 1 वर्स जालें खंय थळाव्यांक अनियमीत उदक. आमकां उदक ना आतां 7-8 म्हयने जाले. म्हाका आतां वर्स जालें उदीक ना. पयराच्या पयर आमी टँकर घेता एका विलांक वयतात. विलांनी खंय टँकरांनी उदक मेळटा, मात थळाव्यांच्या घरांनी टँकर पावपाक कळाव. 5-6 फावटी टँकर येयलो उदकूच दिवनात. ना उदीक सोंपलें म्हणटा. मागीर गरिबान तर अशें आमी गरिबांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें. आमी गांवची मरे हांगासर. थळावे खंय अधिकाऱ्यांक उदकाची मागणी घालीत आसात, पूण अधिकाऱ्यांची फक्त आश्वासनां म्हूण थळावे उलयले. मार्च एंडिंगान सॉल्व करता. मार्च सोंपलो, एप्रील सोंपलो, मे सोंपलो, अजून थेमो येन तिका तेणी येवन ते आमचे पळयलें मेळच खंय उदीक खंय ना पयलीं. तेणी ते सुपायझर हाडलो, ताका सांगलें एकाच दिवस सोड म्हणून. खंय उदीक हांगा ती ऑर्डर पण असो न्ही ऑर्डर येता तांकां सगळी पायपां पंचायत डिलायला लोबो आनी हें पंच आमचे जाल्यार येवन गेल्ली त्या पयलीं येयल्ली. अशी आमी दिलायलाशीन गेली, ते कळंगोटी गेली, खंय खंय भोंवता आमी उदकाक लागून. खूब कडेन गेली, पंचायतीन गेली. दुसरे वटेन कचेरेंतल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे अस्पश्ट. पण तुवें कितें सांगलां कितें सांगलां टँकरान सप्लाय करता म्हटलं दिसता न्हू. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे.